पतादेवीच्या एक नाक्याचेर गोंयच्यान महाराष्ट्र वचपी ट्रक अबकारी खात्यान तपासणी खातीर आडयल्लो। मात ह्या ट्रका भितर कांद्याचे पोटलेपणा सोऱ्याच्यो बाटल्यो सांपडल्यो। तशेंच ट्रक चालकान घडणूक थळाव्यान पळ काडली। ही घडणूक शुक्रार मध्यान राती घडली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। शाळा भोंवतणी 500 मीटर ड्रग्स मुक्त वाठार आशिल्ल्या परिपत्रकाविशींचो वाद मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट केला। हे परिपत्रक ड्रग्स विक्रेची जापसालदारकी शाळांचेर घालपा खातीर न्हय तर ड्रग्सा आड जागृताय निर्माण करपा खातीर आसा अशें मुख्यमंत्र्यान विरोधकांनी 500 मिटरा भायर ड्रग्साची विक्री करूं येता काय असो प्रस्न करिना फुडें स्पश्ट केलें। ॲपाच्या माध्यमांतल्यान फूड डिलिव्हरी करपा खातीर प्रायवेट नंबर प्लेटीची बायक वापरणाऱ्यांचेर आता खर कारवाय जातली। येरादारी कायद्यान जी तरतूद आसात त्या तरतुदीनुसार भायल्या राज्यान नोंद आसपी गाडये कमर्शियल वापरा खातीर आमच्या राज्यान वापरूंक मेळना। तेचे खातीर ही कारवाय जातली। दुसरी कारवाय कितें आसा की अशी फूड डिलिव्हरी करपी जे मनीस आसात तांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन जाला काय ना कितें हें सरकार सोदतलें। तिसरी गजाल तांचे कडेन हेल्थ कार्ड आसा काय ना कितें हें सोदतलें। कित्या खातीर ते फूड डिलिव्हरीच्या बिजनेसान आसात, तेका लागून ते कम्युनिकेबल डिसीज तांकां जाल्या काय ना हें सरकार पळयतलें। चवथी गजाल अशी आसा की फूड डिलिव्हरी ॲप चलोवपी जे कंपनी आसात तांच्यांनी आपली 50% जी फ्लीट आसा ती EV करची अशी सरकार एक कंडिशन घालपाची आसा। येरादारी मंत्री, येरादारी सचिव आनी येरादारी डिरेक्टर हांची एक वयल्या पावण्यावयली बसका जाली। त्या बसकेन हें सगळें थारायलां। हेडलँड सडा वाठारात मुरगांवचा राजा ह्या सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळाची अनधिकृत शेड मोडपा संबंधीत प्रशासकीय कारवाय जावपाची आशिल्ली। हे खातीर घडणूक थळार मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त तैनात केल्ले। थळावे आनी भावीक व्हडा संख्येन एकठांय आयिल्ले। ते खातीर वातावरण तापलें। चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां आमी शेड मोडपाक दिवचे नात अशें लोकांचें म्हणणें। जाल्यार मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याच्या भलायकेंत इबाड जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत दाखल केलो। ताका लागून मुख्याधिकाऱ्याचे गैरहजेरीक लागून बांदकाम मोडपाची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगीत केल्या अशें मामलेदारान सांगलें। गोंयांत भटक्या सुण्यांचो आंकडो 1.5 लाखाचेर पावला। हे विशीं मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान गंभीर हुस्को उक्तायला। गोंयांतल्या 16 लाख लोकसंख्येत सुमार 9% भटक्या सुण्यांचो आस्पाव आशिल्ल्यान भौशीक भलायकी संबंदीचो प्रस्न गंभीर जाला। ह्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयान भटक्या सुण्यां खातीर लसीकरण मोहिमेक गती दिवपाचो आदेश जारी केला।